The present Speaker of the Goa Legislative Assembly says that the standard of the proceedings of Goa Assembly is lowering and going deep inside. आता कसं सांगू तुमका की कितलो आणि कसो डीप तो हाव इट इज गोइंग डीप ओके स्टँडर्ड ऑफ असेंब्ली प्रोसिडिंग्स इज गोइंग डीप डाऊन इनसाइड लाईक द म्युझियम बिल्डिंग एट पाटो मनोरा ऑफ पीस हा बी कितें म्हणटा ते सो अराउंड लास्ट 1.5 म्हयनो तेजपाल इज आर गेस्ट तरुण तेजपाल 1.5 म्हयनो जालो जेलीन आसा 1.5 म्हयन्या वयर जाले आनी तेच्या बरोबर आनीक 6 कैदी आसात हां एकाच सेला भितर सो खंयची एक गजाल जातली हां मित्रांनो जेन्ना तेजपाल भायर सरतलो एक तर ते कैदी जर्नलिस्ट जातले नाल्यार हो जर्नलिस्ट तेजपाल क्रिमिनल जातलो खंयची एक तेजपाल विश्ड इफ मायकल फर्नांडीस वॉज इन इज सेल पळपाची एक अधून कशी आशा तरी आसलेली पण तेजपाल एक खरो जर्नलिस्ट हां ही हॅज आस्क फॉर इन कॅमेरा प्रोसिडिंग्स इन कोर्टाचे प्रोसिडींग कॅमेराचेर आसचे तेजेर सीएम पर्रीकारान ताका विचारला खंय हिडन कॅमेरा प्रोसिडिंग्स उपकारता काय म्हणून पर्रीकार जखमेर मीठ कॅमेरा चोळलेला जस्ट इमॅजिन बीजेपीचे खुबशे नेते आता उघड उलोवपाक लागल्या आणि उघडपणे बरें पयलीं तरी एक विष्णू वाघ उलयतालो उघडपणे म्हणून आता लक्ष्मीकांत पार्सेकर सुद्दां आपल्या मिश्कील आणि मार्मिक शैलीन सरकाराच्यो कानपिचक्यो घेताना आढळतात जस्ट इमॅजिन पार्सेकरजी बाबू कवळेकरा बद्दल तुमचे कितें मत आम्ही आउटसोर्स केल्ली जबाबदारी अशें बरें हे वास्को रेप केशीन सरकाराचें काम खूब स्लो चल्लां अशें दिसना तुमकां सरकारचें काम हे लेथार्जीक थोडेशें आसता ना म्हटल्यार हे मायनिंग केन्ना स्टार्ट जातलें मायनिंग एक येणाऱ्या म्हणजे ह्या जानेवारी म्हयन्यान हे गे मायन्स मिनिस्टराक खबरूच ना आणि हेल्थ मिनिस्टर अपडेटेड आसा सामको बरें एक सांग पळोवया रस्त्यार चलताना आमचे पाय दुखले काय आमी गाडये कडेन कितें मागतात ऑफकोर्स द लिफ्ट खूप ओगथान सांगलेशें इतलो इझी प्रश्न सोपो प्रश्न आसलो जस्ट इमॅजिन इश्टानो खुबशा हिंदी पिक्चरान हांव पयलीं आयकतालो की अपन ने उसकी माँ बहन कर दिली है आपण उसकी माँ बहन कर देगा अशें आयकलेलें आतां हे माँ बहन कितें म्हणजे तें म्हाका खबर ना पण म्हाका तें आयज उमजलें की माँ बहन करप म्हणजे कितें तें म्हणजे सांगपाचें जाल्यार बाबू आसगांवकर ने हिंदी की इधर देखो माँ बहन किएली है नहीं कैसा इंसल्ट होएगा यहाँ पे तो अरे वहाँ तो दिखाई दे देता है ना इधर 10 उधर 15 उधर 20 ऐसा बिठाएला है अरे आपको तो देखना मिलता है ना आप तो जाने वाले ना वहाँ पे आपको बिना मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना लोकमत ने पेपर पे डाला हो लोकमत पेपर में पहला ही पेपर पे डाला था कि बाबा बुरखे वाले ऐसा ऐसा शर्मा रायतूर के पास ऑफिस में बुरखे पूरे पड़े ले और इससे पहला तो दिग्विजय सिंह ने हमारे लीडर ने तो अनाउंस किया कि 10,000 बुरखे वहाँ पे बिकते ले लेते वो वहाँ पे एमपी में मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ते इलेक्शन बुरखे घेतले मोठे दाखोवपा मोदीले मिटिंग जिना जळनी टेलर हांगाच गोंयांत जिना दिखायला है पडेला है करेला है मरेला है क्या आणि हांगासर पळया कोंकणी भाशेची आवय भयण केलेली आहा गोंयचे नाव वट करून ल्हान जाले महान वळखणीची देवळा जाली लांबण दिवे प्राण रक्ताचे तेल करून रात जागयली संसाराची शांत करून तान भगयली धाय दिको गायता ताचे फायचे यशोगान गोंयचे नाव वट करून ल्हान जाले महान वळखणीची देवळा जाली लांबण दिवे प्राण आणि हांगासर ना हिंदी ना कोंकणी अख्ख्या भाशणाचीच मा बहन करून उडयल्या ऑफकोर्स आनी कोण आसूं शकता तो आमचो तुमचो सगळ्यांचो आवडतो रवी नायक हे प्रश्न जे आसा मूळ जे आसा म्हणजे रावता
जे आम्ही कष्ट करताले, जे आम्ही शेकडो वर्ष आमच्या पूर्वजांनी जे जमनी कापून सगळे रक्ताचे घाम गळून टीबी जाऊन मेले, अशा लोकांनी हे सगळे उत्पन्न केले. म्हणजे त्याका लागून आम्ही पळयतात, माझे काय ना, माझे कर्तव्य हांवें केले. मुडगार कायदे, कुळ कायदे जावं ओबीसी खातीर फायट 1980 हे सगळे तरेचे आम्ही केले. पण म्हाका ते तुझे कितें अशें मेळचेच ना. कारण तुम्ही जाण आसता इलेक्शन येयलें म्हणटरीच जे श्रीमंत जे म्हाका जेंची जमनी गेले ते कुळकायद्या लागून ते जमीनदार सगळ्याक जाता, आनी जेंकां मेळपा लागून प्रयत्न केले तेंकांय मेळोवन दिले, ते आनी ते दोगूय एक जाता आनी म्हाका उडयता. लक्षात दवरात, तुम्ही जर शिक्षणा म्हणून वयतले जाल्यार सोरो पिवपाचें सोडात. आयज रुद्रेश आसा सगळे ठरयात की आमी सोरो सोडटा म्हणून आयच्यान, जाल्यार तुम्ही भुरग्यांक शिकोवपाक वयतले. कित्याक तुमचें जें उत्पन्न येता ते भुरग्यांक पावना, तुम्ही ते भायल्या वर खर्च करता. तुमचे जे आसा तकली ते विचार वाडपाचे तो सोरो खावन वयता, त्यावेळी किडनी लिव्हर जावन मरतात. आमच्या तालुक्यात खुबशे रिकॉर्ड आसा. चड लोक हांगा मरता म्हणून कितें बायलो विधू जाता, कितें करपाचें बायलांनी. रवी बाब, तू ह्या फुडें इलेक्शनाक केन्नाच इलेक्ट जावंक येवपाचो ना. सांगता गोंयकारांक सोरो सोड म्हणून सांगता, आनी इलेक्शना कडेन कितें करप तर आमी. जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, नाव इट्स टायम फॉर इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स. इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स. कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes. माय गॉड, आदमी 3 और इतने सारे बटाट वड़े. बहुत नाइंसाफी है. बहुत नाइंसाफी है. जस्ट इमॅजिन, इतके बटाट वडे फुड्यान आसतात, त्यांचे कितें तरी डिस्कशन चल्लां आसतलें. सर, आमी बटाट वड्यांची सामकी समान वांटणी केल्या. नॉर्थ गोंयच्या मिनिस्टरांक आमी 200 बटाटवडे वाटल्या आणि साऊथ गोंयच्या मिनिस्टरांक आमी 450 बटाटवडे धाडटले. आय होप इट इज अ फेअर डिस्ट्रीब्युशन. नो मिस्टर whoever you are, sir, I tell you there are various other departments besides the cabinet. Kindly consider them for बटाटवडास. एक बटाटवडो म्हाका तो. हे पळय, हांवें सदांच सांगला, बजेट म्हणजे बटाटवडो. म्हज्यान तातूंत चड मिरची घालूं येता, चड कांदो मारूं येता. कालचो बटाटवडो आयज गरम करून दिवं येता, पण म्हज्यान बटाटवड्याची सायज वाडोवं येता येना, म्हणून हांवूच खातलो तो. ना, हे बटाटवडे कोणाक पयलीं दिवपाना. सगळ्यांक पयलीं हांव ते टेस्ट करून पळयतलो आनी मागीरूच आनीक जाय जाल्यार ऑर्डर करतलो. नॉर्थ गोवाचें खबर ना, पण साऊथ गोंयच्या मिनिस्टरांक बटाटवडे पावले सुद्दां ऑलरेडी. वी कॉट वन मिनिस्टर एन्जॉयिंग his share of budget. I mean बटाटवडो. Okay, tell me, why do you want to join politics? What is your motto of joining politics? Just because I'm Alamau's daughter, I am sitting for a vying for the ticket. Is it true? Really? You'll go and ask the people of Benalim, you'll go and ask the people of Varka, Orlim, Kavalosi, Carmona, Seralim, Kolva. Okay, tell us something about your father, Churchill Alemau. Let's go back in the memory. Tell me, what was the first thing your father, Churchill Alemau, said to you on your first day of school? The first thing my father has told me that when you enter this field, you have to give everything a deaf ear. Okay? The moment you do that, that's when you can move forward. But yes, if you keep on thinking, oh, he said this and he said this and he said this, it doesn't happen like that. म्हणजे ह्या टिचरीचे त्या टिचरीचे प्रिन्सिपलाचे आयकपाची गरज ना. तू जाय तशी शीक. यू आर चर्चिल आलेमाउस डॉटर. 12 December 2012 is supposed to be the end of the world, the judgment day. Do you think it will happen? The world will come to an end on 12 December 2012. I'm positive that it will happen. You are positive about that. You are very sure about that. And you are a lawyer. What are your other qualifications? What do you mean by other qualifications? I don't understand, first of all. I'm sorry, madam. No. It's just a mistake. I didn't mean to ask anything wrong, Just mistake. Please don't tell your father. Daddy sangna best of my boys. Please. Don't tell. Hey, I'm getting a call.
आं हॅलो हय हय जाली हय हय तुवें सांगलें पळय तेच क्वेश्चन विचारले ताका हय चर्चिल बाब हय भियो नाका हय हय ते क्वेश्चनां म्हाका दिल्ली न्हू हय इजी क्वेश्चनां विचारल्या विचार ताका ना देवाच्यान खरें तर हांवें ताका डिफिकल्ट क्वेश्चन विचारूंक ना सांग ताका कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes! आणि इश्टानो कितें तुमकां फिडबॅक दिवंक जाय कितें सांगपाक जाय जाल्यार प्लीज मेल करा features@prudentmedia.in हाचेर आनी म्हाका सांगा की तुमकां हो प्रोग्राम कसो दिसता कितें सुदारणां जाय कितें आवडलें कितें आवडूंक ना आनी हें सांगून हांव आयचो एपिसोड हांगाच सोंपयता आनी फुडल्या आयतारा मेळुया 7:30 9:30 11:30 कॅच एनी वन एपिसोड एनी वन टायमींग तोपर्यंत तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं बाय बाय गूड बाय सी यू Just imagine